नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. हांव दीप्तिका कोडकर. सकाळच्या खबरां बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. म्हजें घर येवजणेक ना प्रतिसाद. कोमुनिदाद जमनीवेली बांदकामां अधिकृत करपाक फक्त उत्तर गोंयांतल्यान 4 अर्ज, दक्षिणेंतल्यान ना 1 अर्ज. म्हजें घर येवजण फेल जाली काय कितें पडला प्रश्न. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेली नागरी विमान सेवा आसतली सुरूच. नागरी विमान सेवेविशीं चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री सावंतान नवी दिल्ली हांगा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची घेतली भेट. 18 जाणांक गोंय पुलीस दिता खासा सुरक्षा. 15 आमदार, 2 आदले आमदार आनी एका लेखकाचो आसा आस्पाव. राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीची माहिती. नावेलकारांनी गांवच्या शारीकरणाक केला खर विरोध. शारीकरण जालें जाल्यार शेत जमनी सोंपतल्यो. वाडटलें प्रदूषण, थळाव्यांनी उक्तायला भंय. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पियण उद्देगीक वसणुके मेरेन वचपी रस्तो जाला काळखाचें साम्राज्य. खांब्यांक लायटी आसून त्यो पेटनात. ह्या प्रकारान घालचें लक्ष, थळाव्यांची मागणी. आणि वळवय महादेव भाट वाठारात लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक पेटलो उजो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागला आसूये. प्राथमीक अदमास. वीज खात्याक जालें सुमार 60 ते 70 हजारांचें लुकसाण. आता खबरो विस्तारान. गोंय विधानसभा शियाळी अधिवेशनात सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान सरकाराचे म्हजें घर येवजणेचें विपरीत चित्र सामकार येता. उत्तर गोंयांतल्यान कोमुनिदादच्या जमनींचेर घर नियमीत करपा खातीर फक्त 4 अर्ज जाले. दक्षिण गोंयांतल्यान 1 अर्ज येवंक ना. म्हजें घर येवजणेचो कोमुनिदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां खासा करून बिगर गोंयकारांनी नियमीत जातली अशी विरोधक बोवाळ मारताले. पूण आंकडेवारींतल्यान हें चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकीं म्हजें घर येवजणेचो शुभारंभ जाल्लो. सरकारी जमनींतलीं घरां, कम्युनिदाद जमनींतलीं घरां, 1972 वर्सा पयलींची सर्वेचेर लागिल्लीं बांदकामां आनी घरां, तशेंच खासगी जमनींतलीं अनअधिकृत घरां नियमीत करपाची ही येवजण आशिल्ली. केंद्रीय मंत्री शाह हांचे हस्तुकीं ह्या येवजणेचो शुभारंभ जाले उपरांत दर एका मतदारसंघात अर्ज वांटपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मतदारसंघात आमदारांच्या हाजेरेंत स्वता जावन लोकांक अर्ज वांटले. हे येवजणे वरवीं 50 ते 60 हजार घरां अधिकृत जातली असो अदमास मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्लो. मात अधिवेशनात सादर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण ह्या 3 म्हयन्यांत 1290 अर्ज आयल्यात. तातूंत 1972 पयलीं बांदिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर 268 अर्ज आयल्यात. जाल्यार अनअधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर 259 अर्ज आयल्यात. सरकारी जमनीचेर बांदिल्ल्या घरां खातीर फकत 35 अर्ज आयल्यात. जाल्यार कम्युनिदाद जमनीवेलीं घरां नियमीत करपा खातीर फकत 4 अर्ज आयल्यात. हेंच म्हजें घर येवजणे खातीर बेकायदेशीर घरां नियमीत जातली म्हूण विरोधक बोवाळ मारताले. पूण आंकडेवारी पळयली जाल्यार हें चित्र उरफाटें जाल्ल्याचें दिसून येता. तालुक्या प्रमाण कम्युनिदाद जमनीवेलीं घरां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयांतल्यान पेडणे, तिसवाडी आनी सत्तरी म्हालांतल्यान 0 अर्ज आयल्यात. जाल्यार बार्देसांतल्यान 3 अर्ज आयले. दिवचलच्यान 1 अर्ज आयलो. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्यान साश्टी, मुरगांव, फोंडा, केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांतल्यान 1 अर्ज येवंक ना. तालुक्या प्रमाण अनअधिकृत बांदकामां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयच्या बार्देस तालुक्यांतल्यान 31 अर्ज आयल्यात. दिवचलच्यान 40, पेडणेच्यान 52, तिसवाडीच्यान 33, सत्तरीच्यान 32, उत्तर गोंयांतल्यान वट्ट 188 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयांतल्यान केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांतल्यान 1 अर्ज येवंक ना. जाल्यार साश्टींतल्यान 61 अर्ज आयल्यात. मुरगांव तालुक्यांतल्यान 8 आनी फोंड्या तालुक्यांतल्यान 2 अर्ज आयल्यात. तालुक्या प्रमाण 1972 पयलींची घरां अधिकृत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयांतल्यान बार्देस, दिवचल, तिसवाडी आनी सत्तरी ह्या तालुक्यांतल्यान 1 अर्ज येवंक ना. जाल्यार पेडणे म्हालांतल्यान 137 अर्ज आयल्यात. दक्षिण गोंयच्या केपें, काणकोण, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांतल्यान 1 अर्ज येवंक ना. साश्टींतल्यान 71 अर्ज आयल्यात. मुरगांवच्यान 12 अर्ज आयल्यात. जाल्यार फोंडेच्यान 48 अर्ज आयल्यात. तालुक्या प्रमाण सरकारी जमनीचेर आशिल्लीं घरां नियमीत करपा खातीर आयिल्ले अर्ज. उत्तर गोंयच्या बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्यान 1 अर्ज येवंक ना.
दिवचलच्यान 22 अर्ज आयल्यात, तिसवाडीच्यान 5 आनी सत्तरी म्हालांतल्यान 4 अर्ज आयल्यात। दक्षिण गोंयच्या साश्टी, फोंडा, केपें, काणकोणा, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांतल्यान एकूय अर्ज येवंक ना, जाल्यार मुरगांव म्हालांतल्यान 4 अर्ज आयल्यात। म्हजे घर येवजणेचेर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत प्रचार केला त्या हिशोबान आंकडेवारी पळयली जाल्यार सरकारा कडेन हे येवजणे खातीर कमी अर्ज आयल्यात। आतां हेच म्हजे घर येवजणेचो प्रचार जर सरकाराक विधानसभेच्या वेंचणुकेक लागून करपाक जाय जाल्यार सरकाराक तळागळाक वचून ह्या येवजणेचे अर्ज हाडचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय पोलीस सध्या जायत्या आमदारांक आनी एका लेखकाक सुरक्षा दिता, जातून वट्ट 18 व्यक्तींक सुरक्षा दिवप चालू आसा। तातूंत 15 आमदार, 2 आदले आमदार आनी एका फामाद लेखकाचो आस्पाव आसा, अशी माहिती राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीन दिल्या। इतल्या जाणांक सुरक्षा दिवप ही एक हुस्क्याची गजाल थारूं येता। पळया, गोंयांत कांय आमदारांक धमक्यो येवपाच्या प्रकरणांनी बरीच वाड जाल्या। ताका लागून तांचे सुरक्षे खातीर खास पुलीस नेमल्यात। राज्य सुरक्षा पुनरावलोकन समितीन दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत वट्ट 18 जाणांक खास पुलिसांची सुरक्षा आसा। तातूंत 15 आमदारांचो जाल्यार 2 आदले आमदार आनी एका लेखकाचो आस्पाव आसा। जुलय 2018 सावन लेखक पुलिसांच्या संरक्षणात आसात। हाचो सगळो खर्च सरकार करता, पूण इतल्या जाणांक सुरक्षा दिवप ही एक आतां हुस्क्याची गजाल थारूं येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। नावेली प्रस्तावित शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। शारीकरण जाले जाल्यार शेत जमनीचो नाश जातलो, तशेंच प्रदूषणय वाडटलें असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। देखून संबंधितांनी लक्ष घालून ह्या विशयाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हो दक्षिण गोंयांतलो नावेली गांव। ह्या गांवचे शारीकरण करपाचो सरकाराचो विचार आसा, पूण ताका थळाव्यांनी खर विरोध केला। शारीकरण जाले जाल्यार गांवाचेर वायट परिणाम जातलो। तांच्या पारंपारीक शेतकी उदरनिर्वाहाक धोको निर्माण जातलो, तशेंच शारीकरणाक लागून वाठारांत हवेचें आनी हेर प्रदूषण वाडटलें। देखून लोकांनी ह्या शारीकरणाक खर विरोध केला। has planned for urbanization in our village Navali, and the members of our panchayat have objected to this. The same is happening with the Davoli Panchayat, the RK Panchayat. They too have objected against the urbanization. And the reason for objecting is health concerns. We are already facing so many health issues out here. Then water problems, electricity problems. So all these factors are going to be affected. So the higher authorities, need to look into this matter, take the concerns of the people seriously, because it is we who are going to suffer. We cannot think about, just from their point of view about urbanizing so that, everything goes on like a modern place or something like that. But we need to keep our village. We need to maintain the sanity in our village. So these things need to be kept in mind. Now, why I am against this urbanization and why the people out here also are against it is because already the AQI in North is, way high. People are already facing air pollution problems, and right now, if it even begins here, I'm sure South is going to head like North. अर्बनायझेशनाचेर ही सर्वे सरकारान चालू केल्ली आहा आनी हालींच आमी ग्रामसभेकडे हेचेर आमी निशेध मारलो आहा। कित्याक आमकां नावेलकारांक हेजे पयलीं बी आमकां मडगांवांत मर्ज करपाक केल्ले, पुलीस स्टेशन हांगा हाडून केल्ले, तेवूय आमी नाकारले आहा। कित्याक आमी नावेलकारांक आमकां इतलें जाय, एक नावेलीची विलेज आयडेंटिटी, आमकां अर्बनायझेशन नाका। कित्याक आमी नावेलकार अशे आहा, विलेजीची आयडेंटिटी घेवन आमी फार्मर आहा, जे दुधाचे फार्मिंग करता, शेताचे फार्मिंग करता। आमचे हिंगा तोडी आहा नावेलीन, फोंडारे गायरे आहा, इट्स अ विलेज आयडेंटिटी। सो जेन्ना एक विलेज आयडेंटिटी आहा, आमकां अर्बनायझेशन व्हरपाची गरज ना। ही सर्वे आमकां नावेलीन लायिल्ली आहा आनी आमी निशेध मारला। एनोमस आमी रेजोल्युशन पास केलें आहा, आमी नाका म्हणून पंचायता कडच्यान। कित्याक अर्बनायझेशन व्हरून कितें करपाक? सद्याक आतां मडगांव अर्बनायझेशन जावन तुमी पळयलां कितें जाल्लें आहा तें। ही सिवेज ते कडेन कंट्रोल जायना। देर इज नो सिस्टमॅटीक स्टडी। आमी कितलेच फावटी हिंचाल्ले आहा, जशे डॉक्टर आपले शिकप अपग्रेड करता, हेंचे इंजिनियर जे गेल्ले आहा ते खंयच्या वर्साक गेल्ले तेच घेवन आहा। खंयच्या इंजिनियराक अपग्रेडेशन आहा? टॅक्नॉलॉजी नवी येयल्ली म्हणजे टॅक्नॉलॉजी ताका खबरूच आसना। सो हेंचे अर्बन जे जाल्ले आहा, ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मडगांव जे आहा तेच ते कडेन सांबाळूंक जायना।
आनी ही सर्वे आमकां नावेली लावन ह्या नावेली अर्बन मर्ज करपाक गरज ना. ग्रामसभेत लेगीत ह्या शारीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो. देखून ह्यान फुडें आतां लोकांक जाय तेच करतले अशें सरपंच पौल पेरेरान सांगले. मुंगली सांगली तीच आता आमी ऑल गोवा चोवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटी जायती आहाय पूण फकत सिलेक्टेड लायक पेन्जीम, मारगांव, केपें हिंगाचे विलेजीस आहाय त्यो इन्क्लूड करपाक जाय. सो दॅट इज रॉंग पार्ट. सर्वे तरी जावपाक जाय कित्या सर्वे ती लोकांक सांगलो ना बट ऑल गोवा जावपाक जाय सर्वे. आनी जातली जाल्यार देखून जाल्यार लोकां तरी नाका आमकां म्युनिसिपालिटी वचपाक. दॅट इज एन बीग इश्यू लोकांक वचपाक नाका. लोकां विलेजी आसपाक जाय. सो लोकांगे लोक म्हणटाय आमकां हिडन एजंडा दिसता गव्हर्मेंटाक तेजे म्हणून आनी कितें आहा दिसता ते लोकांक तेणी एक्सप्लेन करपाक जाय. सो हांवें डिपार्टमेंटा लँड सर्वे फोन मारलो आनी ते कडेन ऑफिशियल आहा तेका सांगला साब्यो म्हणून तेणें अपॉयंटमेंट घेतला आनी मे बी ऑन 30th of January आनीक एक मिटींग आपयल्या आनी तेका आपयलें तुगे फॉर वॉट पर्पज दीस सर्वे इज टू एक्सप्लेन टू द पीपल अँड टू द विलेजेस ऑफ नावेली. तेजे तरी लोक जर अपोज करले आमी ते मुखार वचपाक दिवपाक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर नावेलेच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. साळगांव रेंट बायकाच्या वादाक लागून बापूय पुताचेर हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साळगांव वाठारांतल्या हॉटेल LDS सिएस्टा लागसार रेंट बायक भाड्याक दिवपाच्या वेव्हाराविशीं जाल्ल्या वादाक लागून कांय जाणांनी मंजीत नायक आनी महेश नायक हांचेर हल्लो केलो. तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली. उपरांत मंजीत महेश नायकान साळगांव पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ दाखल केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कालांगूट आसले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडा म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले. सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की एकटे तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशे झगडी जाता ते लोक ते तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून. सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय तेका आवडे म्हणून आपूण येता म्हटलो. पूण हांव फुडें गेलो जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो तेका मारतले थंयसर तेन्ना तो सायडीक घाल्लो आनी तेका विचारलें क्या वा म्हणजे भायलो तो तेका सांगलें कितें जालें काय म्हणून. सो तो तोंडाला मारलो म्हणून आनी तेका विचारलें कोणी मारले ह्यो दाखय. थोडे लोक आसले थंयसर कोण आसले दाखय म्हणून. तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर हे कृष्णा केरकर म्हणून. सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर तुगे दादा समजता तुका. हांवें म्हटलें ना म्हटलें हांव त्या फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें तुका हांवें तुजें काय प्रॉब्लम ना. मागीर तो फुडें गेलो मागीर इतक्यान तेणी आपल्या भावाक उलो मारलो तेजें नांव दिलीप केरकर आनी एकलो येयलो ताजो भाव राजेंद्र केरकर. ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले. तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडलो तोंडार मुठी मारली नाकार फाटल्यासून मुठी मारली आनी मागीर हे जालें बेश्टे मारीत रावले आमकां. मागीर हे करून फुडें धांवन गेले तेन्ना डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें. हांव हाडोवपाक गेलो मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी आनी खोट्यो बीन मारल्यो पोटार खोटी मारल्यो फाटीर खोट्यो मारल्यो तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो आनी सकयल उडयलो. हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो. ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी. हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो. हांवें म्हटलें म्हाका नाका. हांव म्हटलें म्हाजो धंदो म्हाजो हांवूनच चलयतलो. ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता थंय हांव गाडयो दिता थंय येता दोनी किल्लोस करता आमकां मारता. आतां म्हाका मारला तेंच्यांनी मुठी मारून बाबलो केरकर कृष्णा केरकर दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर हेंचे हांवें कांय करूं ना कांय ना. म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला आनी वयता थंय झगडे करता म्हणजे आमकां मारपाक आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना. हे जर पुलिसान हेंचे जायचे मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडेन. तू थंय रावलो उबो रावलो. हांव उबो जालो म्हाका कांय खबरूच ना. हांव उबो रावलो गाडयेरूच. गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो खोट्यो मारल्यो आतां दोळ म्हाका दिसपाकूय हे जाता आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला म्हाजे. तुम्ही आता पोलीस कंप्लेंट दिली. पुलीस कंप्लेंट केलाय. आतां पुलीस एक्शन कितें घेता तें म्हाका कांय खबर ना. आतां पोलिसांनी कितें सांगला आता? पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका. आतां तो म्हणटा तो FIR बरयता म्हणून अजून कांय आतां कितें करतलो तें म्हाका कांय खबर ना. मेडिकलाक गेल्लो म्हणजे प्रेशर बी वाडलेलो आहा. म्हाका सांगल्यार रेस्ट घे म्हणून. आमी रेस्ट घेतल्यार आमच्या पोटाचे भुरगे जाले कोण पळयतलो. हे तर आमकां मारतात येतना. तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते तेक्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें आनी कांय ना. सो इन्सिडेंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय आणि तांकां तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता. आमच्याकडे फुटेज सुद्धा आहा त्याची.
तुमकां फुटेज आमी दितली ती. आतां हांव कितें म्हणटा, पुलिसान आनी अजून पासून कांय एक्शन घेवना. आतां तेंच्यांनी कशें कितें सेटींग केलां, खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटींग केलां तें आमकां कांय खबर ना. अजून पासून कांयच ना. पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय, तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पिळा उद्देगीक वसणुके मेरेन काळखाचें राज्य सुरू आसा. रस्त्यार लायटीचे खांबे आसात. ह्या खांब्यांक लायटी सुद्दां बसयल्यात, पूण दुर्दैवान लायटी पेटनात. अजापाची गजाल म्हळ्यार साळगांव नव्यान बांदिल्ल्या पुलीस स्टेशनूच काळखान आसा. पळयात पुराय बातमी. साळगांव पुलीस स्टेशन ते पिळण उद्देगी वसणुके मेरेन काळखाचे राज्य सुरू आसा. रस्त्याक लायट आसून लेगीत रातच्या वेळार लायट पेटलेली नासता. यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच काळखान अचकीत रस्त्यार सुणी धांवन येतकीच अपघातूय घडपाक लागिल्ल्याचें मुखार आयला. लोक आपल्या सुरक्षे खातीर पुलीस स्टेशनांत धांव घेता. मात पुलीस स्टेशनाक लागसर लायट नाशिल्ल्यान सुवेवस्था इबाडिल्ल्याचे प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सध्या आमी आसात पिलेन वाठारान आनी हांगासरूच सालिगांवचे जे नवे पुलीस स्टेशन आसा ते हांगासरूच स्थित आसा. जेन्ना कोणाच्याय आयुश्यान कितें प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तो मनीस आपल्याक न्याय मेळचो म्हणून पयलीं पुलीस स्टेशनान धांवून येता. बट जेन्ना आमी हो हांगासलो कुशीकलो परिसर पळयता हे पळोवन प्रश्न असो निर्माण जाता की ह्या वाठारान जेन्ना लायट ना कांय ना, हांगासर कोण कंप्लेन करपाक येतलो काय. पयलीं म्हटल्यार हो म्हाज्या फाटल्यानचो तुमी बोर्ड पळयतात, ह्या बोर्डार म्हटल्यार हो सालिगांव पुलीस स्टेशनाचो बोर्ड असो हांगा मारला. पण पयलीं त्या बोर्डाची परिस्थिती तुमी पळयात. तशेंच हांगा जो म्हाज्या कुशीक आसा वाठार, हांगासर एकूय लायट खंयच आमकां दिश्टीक पडना. म्हटल्यार खांबे सगळे कडेन आसा, त्या खांब्यांचेर बल्बूय आसा, बट खंयच आयज लायट म्हणटा पळय ती हांगासर दिसण्याक येना. जेन्ना कोण स्पेशली एक बायलेच्या दृश्टिकोनान किंवा जाणट्याच्या दृश्टिकोनान केन्ना जर हांगासर कोणाक कितें हानी जाता आनी कोण जर हांगा कंप्लेन करपाक येता जाल्यार तो कितें चिंतून हांगासर येतलो हो प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. कारण ही प्लेस जी आसा ती पळोवपाक इतली अशी अनसेफ कशी दिसता रातची की पुलीस स्टेशन इतल्या खाचीन भितर कोण आसा अशें म्हणचोच ना. तशें जेन्ना हांगासर चलता सुद्दां जर एक लोकल हांगासर जर पायी चलता जाल्यार तेका सुद्दां खंय तरी टॉर्च घेवन चलचो पडटा. कित्याक हांगासर सरावंडेड ताका इतले कुत्रे आसता, कितें आसता. सो एक भयाचें वातावरण जें आसा तें हांगासर निर्माण जालां. आनी जेन्ना पुलीस स्टेशन हें एक न्याय मेळपाचें स्थानक जावन आसा जाल्यार तो न्याय मेळपा खातीरूच आयज लोक फुडें न्याय घेवपाक फुडें सरतलो काय हो प्रश्न व्हडलो जाता. सो बेगिनांतल्या बेगीन जे ऑथॉरिटीज हांगासर रिलेटेड आसा तेंच्यांनी कारवाई हांगासर करून हो जो वाठार आसा हांगासर लायट पेटपाची जी आसा ती आयज गरज आसा. फोंडे वळवयच्या महादेव भाट वाठारांत लायटीच्या ट्रान्सफॉर्मराक उसो पेटलो. शाळेचे विद्यार्थी फुटबॉल खेळटना फुटबॉल अचकीत लायटींच्या वायरींचेर बशिल्ल्यान शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागिल्ल्यान सुमार 60 ते 70 हजार रुपयांचें लुकसाण जालें. खंय आमी महादेव भाट वळवय हांगा आसा, ज्या जाग्यार ट्रान्सफॉर्मरा आतांच एक अर्दवर एक पयलीं उजो लागलेलो आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार तो सकयल जे स्कूल आसा त्या स्कुलाचे विद्यार्थी थंय खेळटाले आनी तेजो फुटबॉलाचो शूट येवन जे वायरीक खंयचे तरी लागलो आनी शॉर्ट सर्कीट जावन ताका उजो लागलेलो आसा. आनी जवळ जवळ ताका 60 ते 70 हजाराच्या वयर ताका खर्च जातलो अशें सांगलेलें आसा. हांगसर जे आसा अमित सर हेणी हांगा तात्काळ येवन हांगा सगळी लायन बंद केल्ली आसा. संध्याकाळ पर्यंत तांकां लायटीची पुरवठा करपा खातीर ते आसा सुरलीत दितले अशें तिणें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वळवयच्यान एकनाथ खेडेकर. पेडण्या बायल आनी भुरगीं उदरगत कार्यालयाचो स्लॅब कोसून हेड क्लार्क जखमी जालो. जखमीक उपचारा खातीर तुयेच्या हॉस्पिटलांत भरती केला. इमारत धोक्याची आसा. हे घडणुके खातीर PWDचो अधिकारी जापसालदार आशिल्ल्याचे पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगले. अशें जाल्ल्यान आतां सरकाराच्या गैरकारभाराचेर परतून एक फावट प्रश्न पडपाक लागला.
सुमार जालो आमी जेवपाक बसली सगळीं जाणां अचानक वयरसून खट करून पडले सगळे UDC आलो तो मातसो इंजर्ड जालो ताका हातीक लागले हॉस्पिटलान गेलो ताका खंयच्या हॉस्पिटलान पयल्या हॉस्पिटलान गेलो आपुणूच गेलो हां पूण हातीक रगत मीठ रगत येवंक ना सुजलो हां बरें सगळोच पडला तो सगळो हांगाच्यान तितल्या बरें ना म्हणल्यार 1.5-2 मिटर सुमार लांबी एक आसा सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले PWDक इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो आनी त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थारलां पूण अजून घेवंक ना जावंक ना लास्ट 15 दिसांतले एक मिटींग जाल्ली डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक आनी आमी इल्ले बेगीन घेतले अशें जाल्लें आनी तशें कांय ना तो जो इंज्युअर्ड जाल्लो ताचें नांव कितें आसा सुजय गावडे UDC तो UDC ओके इवन जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPWD आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDP येवन जालां CDPचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बेमूच गेला तांचो ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगलां ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा इट इज वेटींग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाची कितें करपाची सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट इज पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक तो रूम आसता खाली कर आणि तो आम्ही प्रोसेस तो चालूय केल्लो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट हाजें सिव्हिल सप्लाय ताजें एक स्टोर रूम आसा थंय तो खाली करून ताका एक्चुअली हांगातले थंय शिफ्ट करपाचें आशिल्लें सो दॅट इट गेट्स एटलिस्ट देर इज सम स्टेबिलिटी एंड सम सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन्स वूड हॅव बीन टेकन देर पण आतां जालें कितें अकस्मात तो स्लॅब पडलो आनी आमचो एक तो गावडे सॉरी एक UDC आमचो गावडे तो एक UDC मातसो इंजर्ड जाला आय थिंक ही हॅज गॉट अ फ्रॅक्चर मोस्ट प्रॉब्ली सांखळी सप्तकी बाजारात पालिकेन व्हड बदल केल्यात पयलीं सगळो बाजार मिक्स भरतालो मात आतां भाजी सुकें नुस्तें कपडे मसाले खातीर वेगवेगळे विभाग केल्यात हाका लागून आतां पार्किंगेचो प्रश्न सुट्टलो नितळसाण दवरिना त्या व्यापाऱ्यांक बाजारात बसपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून दिल्या मार्केट सोमारचो सिस्टमॅटीक जाला आनी हे पूर्ण ऑपरेट आमचे स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर वायस चेअरपर्सन बोरेकर आनी आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर ताका मुद्दम दिता की तांच्यांनी कितें केलां मुद्दम तातूंत म्हाका भितर कांयच आयडिया नासलेली सो तांच्यांनी कितें केलां ज्यो इतली वर्सां डिफिकल्टी आसले म्हणजे बाजारांत त्यो तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली सॉल्व केला सांगल्या प्रमाणे प्रत्येकाक मापून दिल्या जागा कोणाची व्हडली कोणाची ल्हान हें ना आनी फ्रूटवाल्यां कडेन फ्रूटवालेच बसतले भाजीवाल्यां कडेन भाजीवालो मसाला कडेन मसालो खाऱ्यां कडेन खारें म्हणजे जे हांगा थंय रिशफल जाल्लेले पळय ते सगळे शफल एकीच कडेन केला लोकांक आतां सोदपाची गरज ना आनी आमी फुडल्या सोमार पर्यंत सगळे कडेन बोर्ड लायतली की ही सब्जी मंडी ही फ्रूट मंडी हे खारें अशें करून आमी बायफर्गेट करून सगळो वेवस्थीत बाजार केला सो आमच्या बरोबर आसा बसप्पा आमचे मार्केट इन्स्पेक्टर काय दिना भितर थोड्या म्हयन्यांनी ते रिटायर जावपाचे आसा पण कितल्या वर्सांचो त्यांचो गाठीक आसलेलो अनुभव तेंच्यांनी आयज पूर्ण आपलो अनुभव लायला आमी तांकां फ्री हँड दिले हांव त्याच्या खातीर आमचे वायस चेअरपर्सन बोरयेकार काणेकर तशेंच बसप्पा हांचे खरेंच अभिनंदन करता आनी हें जें कितें केलां तें सगळ्यांनी लायफ लाँग मेंटेन करचें आनी क्लिननेस दवरपाचें आनी जे क्लीन दवरिना किंवा कोणें कचरो उरला पळय तेजेर तांकां नेक्स्ट सोमार आमी बसपाक दिवचो ना हें स्ट्रॉंग मेसेज दिला आयज सोमार बाजार डे घुमकेचो त्या प्रमाणे आमी आयज गेल्या सोमारा आमी क्लियर केल्लें की हांगासर जागो जो आसा वांटून दितले आनी सुरक्षीत
एम्बुलन्स वचपाक जावं गाडी वचपाक हो जागो आमी दवरतले म्हणून त्या प्रमाणे आयज आमचो मार्ग इन्स्पेक्टर CP आनंद नारायण हे सगळे जाण येयल्ले, पुलीस घेतलेले, सगळ्यांनी भोंवन आमी सगळे जागे वांटून दिले आनी वेवस्थीत जाले सगळे. आयज बाजार सगळो फुलोवन दिसता कळ्ळें न्हू. असोच सगळ्यांनी क्लीन दवरपाचें. आमी तांकां सांगलां क्लिनींग कसो करपाचें, कितें मार्केटाची ज्या ज्या जाग्यार आमकां डस्टबीन आसा थंय आमी डस्टबीन दवरतले. जो कचरो आसा तो तेंच्यांनी भरून भितून उडोवपाचो. आनी सोमार जो आसता हो जसो चलता बरे भशेन लोकांक यो वच वाड जाय तशी आमी केला. गाडी म्हणून नाका 2 व्हिलर आसा खंय पार्किंग जाय थंय पार्किंग केला, 4 व्हिलराची पार्किंग जाय पार्किंग केला. अशेंच हे फुडें सुद्दां चालू उरतले आनी बाजार वेवस्थीत चलतलो. सगळ्यांक सांगता क्लीन बाजार दवरला. क्लीन दवरूनच सगळे बरे भशेन लोक येतले. तुमकां जे कितें जाय पावसान सुद्दां अडचण जाता पाणी येता तें सुद्दां आमकां सांगा, आमी तें तुमकां सगळें करून दिता. दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेली नागरी विमान सेवा सुरूच आसतली. गोंयचे हेत लक्षांत घेवन दाबोळे हांगासरली नागरी विमान सेवा सुरूच आसतली अशें आश्वासन संरक्षण मंत्र्यांकडल्यान मुख्यमंत्री सावंताक मेळिल्ल्याचें कळटा. सोमारा मुख्यमंत्री सावंतान दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या नागरी विमान येरादारी विशीं चर्चा करपा खातीर नवी दिल्ली हांगा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली. सकाळच्या खबरां बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची